नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। 2 वर्सां उपरांत भुरग्यांची शाळा सोमारच्यान सुरू। ऑनलायन मोडांतल्यान ऑफलायन मोडांत शाळांनी साफसफाई सॅनिटायझेशन सुरू। कांय जाणांक अजून दिसता कोविडाचो भंय। गोयभर शिवराज्याभिषेक जयंती मोठ्या दबाज्यान स्वराज्य आनी सुशासन दिवपी छत्रपती शिवाजी महाराजाक मुख्यमंत्र्याची आर्गां। छत्रपतीची देख घेवची म्हण गोयभर उलो। बीजेपीचो दुसऱ्या पक्षांच्या जिखपी उमेदवारांचेर दोळो। निकाल लागचे पयलींच मुख्यमंत्री सावंत मोवीन विश्वजीत स्वयंघोषित मुख्यमंत्री काँग्रेसीची शबय। विधानसभा वेंचणूक आरोप आनी वादान गाजली। बाणावले टीएमसी आप आनी काँग्रेस तिगाय हेवीवेटांचो जैताचो विश्वास। बदल उदरगत आनी विश्वासाच्या आदाराचेर जैताचे दावे। वारका 80 वर्साच्या जाणट्याचो खून तकलेर आरोपीन वारावान वार केला म्हूण दुबाव। पुलीस करता फुडलो तपास। आनी ओसय 19 मार्चा सावन गोंयांत शिगमो सुरू। कोविडाचे नेम पाळून सांजे 4 ते राती 10 मेरेन चित्ररथाक आनी रोमटा मेळाक परवानगी। खबरो विस्तारान। 2 वर्सां उपरांत भुरग्यांची शाळा सोमारच्यान सुरू। ऑनलायन मोडांतल्यान ऑफलायन मोडांत सरकाराची ऑर्द येताच शाळांनी साफसफाई सॅनिटायझेशन सुरू। हेडमास्टर भुरग्यांच्या स्वागताक सज्ज। कोविडाचे नेम पाळून खंय क्लासी सुरू जातल्यो। कांय शाळांनी आनी पालकांच्या मनांतलो कोविडाचो भंय आनी भुरग्यांची चिंता अजून वचूंक ना। 1 म्हयनो आसतना कित्याक शाळा सुरू करतात काय म्हण तांचें मत। The silent classrooms, the silent playground will become lively and energetic from Monday onwards. This is a very thrilling feeling. My students will also be able to enjoy the fun of coming to school together, going home together, learning together, sharing with their friends, and most important, playing on the ground together. This is also a very happy and a pleasant experience, will be a very happy and a pleasant experience for the students. The whole school has been cleaned and sanitized. Almost all the rooms are clean and sanitized. We are also going to follow the SOP that is given to us. Our students will come with the mask to school. They will be following social distancing. They will be making use of hand sanitizers. We will be also insisting them to bring their own tiffin so that the exchange can be avoided. सोशल डिस्टन्सिंग क्लासांनी दवरून आमी आमच्यो सगळ्यो क्लासी हांगा घेतली। तशेंच सगळ्या शाळेची आमी साफसफाई केल्ली आसा, सगळे मार्किंगय केल्ले आसा। तशेंच आमी बशींनी जेन्ना भुरग्यांक हाडटली बालरथान तेन्ना आमी सगळ्यो बशी बी सॅनिटायज केल्ल्यो आसा आनी एवरीडे आमी त्यो परत सॅनिटायजय बी करतली। हो बरो एक निर्णय सरकारान घेतला, जेणे करून भुरगीं इतले दीस घरा आसली ती आज परत शाळेंत येतली आनी आपापलो अभ्यास त्याच हातून बऱ्या तरेन शिकपाचो प्रयत्न करतली। हो एक बरो उपक्रम हांगा आमी घेवपाचो आसा आनी सगळी ज्यो म्हणून कोविड-19 प्रोटोकॉल्स पाळपाक जाय ते सगळे पाळूनच आमी 21 तारखेच्यान जे कितें क्लासी घेवपाच्यो आसा त्यो आमी घेतली
आमचे 12वीच्या भुरग्यांच्यो परीक्षा बी ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्ले आसा. टायम टेबल 5 एप्रिलापासून परीक्षा सुरू जावपाची आसा. त्याही दृश्टीन आमी 21 तारखेच्यान भुरग्यांचे सगळे रिविजन, तांच्यो प्रिलिम्स हे सगळे आमी घेवपाची सगळी तयारी आमच्या शिक्षकांनी आनी आमी सगळ्यांनी केल्ली आसा. आमच्या मॅनेजमेंटाने आमकां भरपूर हांगा सपोर्ट केल्लो आसा. सगळी साफ सफाई प्रोटोकॉल सगळे सांबाळून आमी 21 तारखेक आमची शाळा हांगा सुरू करपाक सज्ज जाल्ली आसा. एकंदर आपण जर कोविड संदर्भात जर परिस्थिती बघितली तर ती बऱ्यापैकी आता नियंत्रणात आलेली आपल्याला दिसून येते. शाळेची सुरुवात संदर्भामध्ये काही ज्या गोष्टी लागतात त्या आम्ही या ठिकाणी सुरू केलेले आहेत. शाळेची साफसफाईचं काम हाती घेण्यात आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे इतर ज्या गोष्टी आहेत, ज्या SOPs आहेत, त्याचं जास्तीत जास्त तंतोतंत पालन करून शाळा सुरू केल्या जातील, जेणेकरून जी आमची मुलं आहेत ती या कोविड संदर्भामधलं जे इन्फेक्शन आहे ती त्याच्यापासून आपला बचाव करू शकतील. As for the circular, it is a very short notice that is given to us. In fact, to prepare for such a big number, ours is a very big school, so it becomes difficult for us to cater. But nevertheless, we are prepared whatsoever because we had anticipated that the circular would be coming. So preparations are done. Cleanliness of the classrooms has been undertaken. Sanitization has also been done. But with regard to the opinion of the parents, most of them in fact had voiced out the opinion that the school should start. But with the circular coming, I started getting endless calls since yesterday evening and today morning and afternoon also from our PTA chairperson and all the members. They are saying that reopening of the school should not be done since there are also cases which are reported. Yesterday also there were so many cases which were reported and some which are not reported. They fear that their children are not vaccinated. If they were vaccinated, at least it was okay, they said, and this has come from educated parents. गोयभर ह्या फावट शिवराज्याभिषेक जयंती मोठ्या दबाज्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शिवराज्याभिषेक जयंती निमतान उलयतना छत्रपती शिवाजी महाराजान सुरू केल्ल्या स्वधर्म स्वराज्य आणि सुशासनाचो उल्लेख केलो. गोयभर वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी छत्रपतीक आर्गां ओंपतना आयच्या पिळगेन तांची देख घेवपाची गरज आसा म्हण उलयले. या देशाक स्वराज्य आणि सुराज्य स्थापनेचो स्वधर्म आणि स्वराज्य स्थापनेचो मंत्र जर कोणी दिलो आसत जाल्यार तो मंत्र छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्यांनी दिलो आणि तो मंत्र सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी म्हणटा बाळ गंगाधर टिळक हांच्यांनी तोच मंत्र स्वराज्य आणि सुराज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आदर्श फुडें दवरून ह्या भारतीय म्हणजे पुराय भारतवर्षात पुढे व्हरपाची संद जर कोणी दिली असत तर ती बाळ गंगाधर टिळक हांच्यांनी दिली. त्या खातीर
हांव छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या समोर नतमस्तक जाता. 111 देशामध्ये आजच्या घडीला शिवजयंती साजरी होते. आजच्या घडीला 111 देशामध्ये व्हिएतनाम सारखा अतिशय छोटा देश आहे की ज्या देशानं अमेरिकेसोबत बरेच वर्ष संघर्ष केला आणि अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेला सुद्धा शरणागती पत्करावी लागली. त्या व्हिएतनामच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सुद्धा भारतामध्ये आल्यानंतर असं वक्तव्य केलं होतं की हे संपूर्ण यश आम्ही जे मिळवलेलं आहे ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मिळवलेलं आहे. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पाय स्पर्श तिथच्या शहरात तिथच्या भूमी लागले आणि त्यातून ही भूमी पावन झाली आणि या खातीर छत्रपती शिवाजी महाराजांची याद येणाऱ्या कैक पिढी कायमची उरची, त्यांचे विचार त्यांचे आचरण युवा पिढी कायमचे उरचे ह्या खातीर प्रत्येकाच्या सहकार्यान आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचो अश्रण पुत्र आयज शांतनेश्वरचो चौक आसा त्या चौकान आमी उबो केलो. शिवजयंती निमित्त आम्ही सगळे जमलेले आहात. त्यांना सगळ्यांक शिवजयंतीच्या शुभेच्छा. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. प्रत्येकान शिवजयंती साजरी करपाकच जाय, त्याबद्दल दुमत ना. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आचरण आपल्या स्वतःच्या जीवनात हाडप खूप गरजेचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव. आज शिवजयंतीच्या सगळ्यांक म्हज्या पेडणेकारांक तशेंच संपूर्ण गोमंतक्यांक आनी भारतांतल्या सगळ्या म्हज्या बांधवांक आयज खरेंच शुभेच्छा दिता. खरें म्हटल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांक वंदन. आयज आमचे मुरगांवचे आर्टिस्ट श्री विनोद नाईक यांच्यानी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तेलचित्र हांगासर अर्पण केला येद्या मोठ्या सायजीन. खरें म्हटल्यार ते तेलचित्र पळयतना आंगार काठो येता आनी दोळ्यांत दुखां येता की उबेऊब महाराज आज आमच्या मदीं आसा अशें दिसता. अशे कलाकार आर्टिस्ट आमच्या मुरगांवान आसा, गोंयांत आसा, ही आमकां मोठी खुशयेची गजाल. आज जे राजकारणी आहा त्यांच्यानी जी शिवाजी महाराजान सुशासन तेन्ना दिल्ले तेचे धडे घेवपाचे आनी आयच्या काळान ते सुशासन आमच्या गोर गरिबांक लोकांक दिले जाल्यार आमचे हे आतांचे भारत इंडिया जे एक बरे राज्य म्हणून ना बरे देश म्हणून फुड्यान येवंक शकता. वारे फुकट गेला, खानाचा वार फुकट गेला आणि खान गडबडला. इतक्यात महाराजांनी पोटामध्ये पिछवा ढकलला, वाघनखांचा मारा केला. त्याला फाडलं पोटाला, त्याला फाडलं पोटाला. त्याला गेला खानाचा कोतडा, त्याला गेला खानाचा कोतडा. बाहेर आला रे जी 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 छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. वेंचणुको सोंपल्यो, भोवमत मेळचें नाशें पळोवन बीजेपीन आतां हेर पक्षांच्या उमेदवारांक आमिशां दिवन दबाव घालून ओडपाचो यत्न सुरू केला. ह्या फावट काँग्रेस अशें जावंक दिवची ना. गिरीश आक्रमक, प्रमोद सावंत आनी मॉविन आनी विश्वजीत खंय स्वताक आतांच मुख्यमंत्री म्हण जाहीर करून मेकळे. तांच्या उमेदवारांकडेन खंय संपर्क करतात. सरकारा आड काम केल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्सफर ऑर्डरी बी तांणी काडल्यात. पोस्टल बॅलेटाचो बोवाळ चालूच. खास करून विश्वजीत आणि माविन आणि प्रमोद सावंत हे खुबशे लोकां कडेन जे कॅन्डिडेट्स आसात वेगळे वेगळे पक्षाचे आनी आमच्या पक्षाचे, ह्या कॅन्डिडेटांक पोचिंग करपाक तेणी स्टार्ट केला विथ ऑफर ऑफ क्रोड्स ऑफ रुपीज. हें तांकां कळ्ळां की सरकार पडटा आनी ते परत ओल्ड टॅक्नीक ते यूज करपाक सोदता. की आज माविन गुदीन सगळो फोन मारून जाता आपूण मुख्यमंत्री जाता आनीक थोडे कॅन्डिडेटांक अप्रोच करता विथ क्रोड्स ऑफ रुपीज ऑफर
अजून इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जावंकूच ना, कावंटिंगूय जालें ना. सेम गजाल विश्वजीत राणे करता. विश्वजीत राणे सगळ्यांक सांगता आपूण मुख्यमंत्री म्हणून. तुमी एक पार्टीचे इलेक्ट जाल्ल्या कॅन्डिडेटांक तुमी पोचिंग करपाचें धाडस करतात. तें धाडस तुमकां सगळ्यांक म्हारग पडटलें. काँग्रेस कार्यकर्ते उगे रावपाना, गोंयचे लोकूय उगे रावचे ना ह्या फावटी. पोस्टल बॅलेटाचेर दबाव घालपाक लागून सरकारी यंत्रणेचो वापर चल्ला. आतां ऑफिशियली वायरलेस करतात. फक्त एसेस करपाक कितले पुलिसांनी बॅलेट पेपर्स व्हेले आनी कितले पुलिसांनी वोटींग केलें. बेसिकली तीन प्रश्न. हाऊ मेनी बॅलेट पेपर्स एप्लायड बाय पुलीस स्टाफ, हाऊ मेनी ऑफ देम हॅव कास्ट देअर वोट आनी हाऊ मेनी ऑफ देम हॅव नॉट कास्ट देअर वोट. पुलीस स्टाफ आनी बाकीचे जे बॅलेट पेपर आसा तांकां इन्फ्लुएन्स करपाचें काम अजुनूय चालू आसा. हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट वेगळे वेगळे तांकां यूज केले वयतात. आयज एक बॅलेटाची पोस्टल बॅलेटाची किंमत वाडत आसा. आतां बॅलेट पेपर्स ते आतां कॅप्चर करपाक सोदतात सगळे मतदारसंघात. पोलीस आणि GSRTCच्या अधिकाऱ्यांच्यो खंय बदल्यांच्यो ऑर्दी येवपाक लागल्या. मुख्यमंत्री आनीक हेल्थ मिनिस्टर जे आतां एक्चुअली तांकां पावर कांयच ना. ऑलरेडी तेणी जे कोणी इलेक्शनाक तांकां दिसता तांकां सपोर्ट केलो ना म्हणून ताणें रिवेंज घेवपाचें राजकारण ट्रान्सफरींतल्यान सुरू केल्लें आसा. हांगा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची ऑलरेडी डेव्हलपमेंट जावपाची ऑर्डर जाल्ली आसा. पुलीस पर्सनलांकूय थोडो हॅरेसमेंट सुरू जाल्लो आसा. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तर GMC वचून थंय फोर्सफुली ऑर्डर्स काडपाक तेंचे दबाव हाडटात. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. बाणावले मतदारसंघात ह्या फावट विधानसभा वेंचणूक गाजली. वाद आणि आरोपांनी बाणावले मतदान जाले. प्रुडंटान बाणावले TMC, आप आणि काँग्रेसीच्या उमेदवारांक गाठले. दर एकलो लोकांनी आपल्याकच जिखयला म्हण खोशी. आपाचो वेंझी म्हणटा लोकांनी बदला खातीर मतदान केलां, जाल्यार काँग्रेस टोनी म्हणटा बाणावले काँग्रेसीचेच वारे. चर्चिलाक लोक आपल्या वांगडाच आसात म्हण विश्वास. मतदारसंघांचे खासा माळेत उमेदवारांचे दावे. सारकी मोगान चर्चिला फॅमिलीचे म्हाका आनी दुयेक तुमी दोगांयकूय निवडून दिली. हांव चड उपकारी. हांव आदींच तुका सांगता आनी म्हाका विश्वास आहा म्हज्या लोकांचे ताका लागून हांव सांगता हांव आनीक एक पावट नावेली लोकांक आनी मुगेले बाणावलेच्या भोगा लोकांक कालदान तंटी करता म्हणून. आनी लोक म्हणटा बेनावली चेंज करपाक हेजे तुका कितें इफेक्ट जाता? हांव एकू मागत तुकडे काँग्रेसी भाशेन म्हाका चड उलोवपा नाका. काँग्रेस सांगता तेंगेले उठरा आशिल्लो म्हज्यान सांगता हांव मागता काँग्रेसी एटलिस्ट 10% सेडिल्या पडून. कित्याक तेमी कितलें म्हाका रॉंग उलोवं कितें करूं पूण हांव मागता तेंका एटलिस्ट 10% सेडिल्या पडून. तूं चिंतीत ना आनी हांव चिंतेच ना. लोकांगे डिसिजन कितें आहा आनी कितें जातलें तें लोकांक खबर आहा. देखून हांव मुगेले क्वेश्चन्स उलयता. मुगेले लोकांले डिसिजन आहा चर्चिलूच जायो. हें आतां चलना पूण शुअर शिरपा म्हणटा आमगेली 4 आसतलींच वो 5 आसतलींच. तरी SR डबल जाल्यार कडेन 6-7 येवपाक शकता. तो लोक सगळो रेडी आसलो. लोक रावतालो की बाबा जे कितें 2 राजपयली ट्रेडिशनली जाता ती वस केन्ना जातो काय म्हूण आनी तांकां तें एक्सपिरियन्स मेळ्ळें. त्यो वस जाल्यो. लोकांन तेंगे कितें करपा जाय आसलो तें केलें आनी इलेक्शना दिसाक वोट मानेल म्हणटकीर म्हाका सगळं जायत जाणांक म्हाका फोन मारलो. तें आमी कितें दिलें तें घेयलें आनी वोट पूण तुका मारलो बिकॉज दे वॉन्टेड अ चेंज. सो Benaulim is one place where we have projected the best manifesto
which probably in the last so many years एक येयला मॅनिफेस्टो तेसलो. सायलेंट वोटिंगूय खूब जाला आनी ओपन वोटिंगूय खूब जाला आनी पण लोकांन बरें डेरिंगूय दाखयलो, म्हणजे भिनासोणा लोकांन सपोर्ट केलो आनी रेजांव करून केलो की कित्याक करचें न्हू, ह्यो पयलीं जावपा जायना आसल्यो, कित्याक जालें ना, तें जालें ना जाल्यार तुमी मुखार करपाक पावपा नाय. लोक काँग्रेसा ओपन भायर सरलो आनी लोक वोट करूंक गेलो. जायत जाणां म्हाका म्हणलें टोणी भिनाक तूं, काँग्रेसा जायत सपोर्ट आहा, काँग्रेसाक एक 5,000 वोट आहा आनी टोणी डायस म्हणून वोट आहा, तूं शुअर 100% शिकोन गेलो. हेजें म्हाका कॉन्फिडंस लागलें लोकांक गेलें की मुगे वावर कोत्तो लोकांक लायक जाल म्हूण. आनी हांव निवडून येतोच आनी भर करूं सोदतलो. आनी सेकेंड थींग, म्हाका दिसत ते भाशेन आमगे काँग्रेसाचो गव्हर्मेंट फॉर्म जातलो. एटलिस्ट 23 तरी सीट येतली म्हणून म्हाका विश्वास आसा देवाचेर. आनी काँग्रेस आमी कितें बरें करून दाखयतले. आनी आज आयच्या दिसा हांव मुगेल्या वोटरांक सपोर्टरांक सगळ्यांक थँक्स कोत्ता. तुम ओपन भायर सोले म्हाका सपोर्ट करपाक, त्या पासत हांव तुमकां आदीं फुडें देव बरें करूं म्हणटा. बिरेस्तारा राती वार्का एका 80 वर्साच्या जाणट्याचो खून. लाशेटे वार्काचो त्रिनिदाद मार्टिन्स आपल्या घरान एकलोच रावतालो. पुलीस पंचनाम्या प्रमाण ताच्या तकलेर आरोपीन वारावान वार केला आसुये. अजून खुन्याचो तपास लागिल्लो ना, तपास चालू आसा. विधानसभा वेंचणुकीचो निकाल जाताच गोंय शिगम्याक सज्ज. 19 मार्चा सावन शिगमोत्सव सुरू. फोंडेच्यान शिगम्याक सुरवात जाता. 20 मार्चाक मडगांवां, 22 मार्चाक वास्को, 26 मार्चाक पणजे जाल्यार 27 मार्चाक म्हापशां शिगमो जातलो. कोविडाचे नेम पाळून सांजे 4 ते राती 10 मेरेन चित्ररथाक आनी रोमटा मेळाक परवानगी दिल्या. विधानसभा वेंचणूक जाताच राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयन संपूर्ण गोवा यात्रेक परत सुरवात केल्या. शेनवारा राज्यपाल सांग्यार गेल्लो. थंय ताणें पंचायत वांगड्यांबरोबर चर्चा केली आनी जामावले दाम बाबाच्या देवळाकय भेट दिली. गोंयची संस्कृती आनी इतिहास जाणून घेवंक पिल्लय खोशी. After the election, I restarted my visit to villages. So already covered so many villages. 1 month I stopped because of the election. And today I am visiting three villages, and I'm very happy that it's an ancient temple here. Devotees are giving always the respect and the prayer here. I am also very happy to visit such a traditional historical temple of Goa, and its President and others. So I am very happy that they are all cooperated with me, and I visited here, and I am praying before the Almighty Damodar temple and Vishwanaran. Idols are there. They prayed, and I am very happy to visit and see this historical temple. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.